दुसऱ्या दिसाचो विशय गोराबो आप त्यागाचें फळ. आमच्या गोराब्यांत आयज काल असली एक संवय भितर सरल्या. भुरगीं मागतात तें दिवप. आमच्या भुरग्यांक कांयच उणें करप ना. आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत मनांत आमी घालुया इल्लोसो आप त्याग, इल्लेशे पिराजीत, इल्लेशे कोस्ट, आनी हेंच ह्या कोस्तांतल्यान आप त्यागांतल्यान आमचो हुस्को अदीक करून गरिबां सोबें आनी अदीक करून गरजेमतां सोबें असल्या वांटेवरान आमच्या भुरग्यांक आमी वाडोवंक आयज आमी नियाळ करुया.
ह्या मिसाची तेसांवां फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता गॉडविन आनी ओमेगा मास्करेनस सांगे दिनवासनेचे मीस भेटयता एलेक्शो फेर्नांडीस कालांगूट ह्या निकाक येवका दितना सगळीं आमी उबी रावन गीत गावुया. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोणू सुरो कशा आमकां जिवी कोच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशा आमकां जिवी कोच्या आयज देव आमचो उलयतलो ताच्या जेवणा घेवच्या वांटो कोणे आमकां मारलो उलो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा वेलो मोगाळ बापूय वांटा उंडो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा वेलो मोगाळ बापूय वांटा उंडो. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो सगल्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नविनान भाग घेवंक माई मोगाचो येवकार. आयज नविनाच्या दुसऱ्या दिसाचो विशय गोराबो आपत्यागाचें फळ. ह्या नविनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुडो. आयज केरीत भाशेन आमच्या गोराब्यांनी आपत्यागासून थोडो सॅक्रिफीस करूंक आपल्या भुरग्यांच्या मनांत घालून म्हूण मागुया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, खरेंच हो देव रावता आशेता केन्ना पुरी आमी गोराब्यांत आसलेलीं आमी आपत्याग करून आमी दुसऱ्यांक फळां दिवंक कशीं पावतले. आमच्यांनी जायतें करूंक जाता पूण आमी जायते पावटी फाटीं सरता आनी ह्या कारणाक लागून आमच्यान दुसऱ्यांक पावूंक जायना. आमी जाता तितलीं फळां आमी आमच्या जिवितांतल्यान उत्पन्न करिनात. तर ह्या वेळार आमी आमची पातकां वळखून घेवया, आमच्यो चुकी वळखून घेवया, आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी ह्या वेळार बापा लागीं आनी भावा भयणां लागीं बोगसोणें मागुया आनी सगळीं बरोबरूच म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. एपासोत घेवन सदांच अकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
약학 룻고 약학 룻고 크리스타 각 룻고 크리스타 각 룻고 소미야 각 룻고 소미야 각 룻고 आमची सगळीं त्या समा ह्या वेळार ह्या आमी वेदी मुखार दवरुया आनी बापाक उबारुया. प्रार्थुया. बापा तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बरोवन भाग्योन जोजफातान आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव दिलो. तुजी हे पवित्र सभेंत त्याच आत्म्याची पदवी आजूय दाखय आनी आमी आमच्या भावा भयणां पासत जीव दिवंक फाटीं सरोना जावच्याक आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान शक्तिवंत कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, मॅसेडोनियाच्या पवित्र सभांक देवान कृपा दिल्या तिची खबर तुमकां सांगता. व्हडा कोश्टां दोगड्यांनी तांची परिक्षा जातूच तांचो भरपूर संतोश आनी भोव व्हड दुर्बळकाय भरून वता तसल्या उदारपणाची बांदारां जावंक पावलीं. कित्याक आपले खंवती पोरमणे आनी खंवती भायर पर्यंत आपकोशेन हेरां पवित्र केल्ल्या भक्तांक मोजो दिवचे भाग आपणाक दी म्हूण त्यो सभा आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो. त्या भायर तांणी आपलें जिवीत सोम्यांक समर्पिलें आनी देवाक काल आमकां समर्पूण दिलें. खरें म्हणल्यार इतल्याक आमी रावनासले. ह्या पासत ह्या उदार काळजाचें काम आपणें तुमचे मोदें सुरू केलें तशेंच तें तोडीक पावय म्हूण आमी तिता कडेन प्रार्थना. जशीं तुमी सगळ्यान पयलीं म्हणजे भावार्थान उलोवपाच्या हुशारकायेन जाणवायेन सगळे जतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयलोल्या प्रिती मोगान तशींच ह्या उदार काळजाच्या कामान पयलीं जायात. हांव तुमकां एक हुकूम दिना पूण हेराचें उदारपण तुमकां दाखोवंक तुमचो प्रिती मोग फकत कोसाक लावंक सोदता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरीं वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी ग्रेस जावचे खातीर तो ग्रेस जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसो सो सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगळे म्हजे जिणींत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जेकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दोर्या आनी दोर्यांत आसात तें सगळें. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर सदांच कोऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतल्या खातीर तो नीट करता. भुकेलेल्यांक तो गिरास दिता. कैद्यांच्यो सांखळी सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. शुभ वर्तमानाक सगळीं आमी उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy.
Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. उघड दुनिया आमची काळजा, घेऊन तुझ्या पुताची उतरा. उघड दुनिया आमची काळजा, घेऊन तुझ्या पुताची उतरा. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. हे फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नोकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. आनी हे पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवची, तोगता तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागशाय तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावांनो आनी भयणांनो, मोग हें उतर उचल्या मोलाचें. आनी जेन्ना हें उतर उचल्या मोलाचें तेन्ना आमकां सगल्यांक एकामेकाचो मोग केल्लो जाय. कोणूच ह्या संवसारांत आसचो ना जो म्हणटलो म्हाका म्हजो मोग केल्लो नाका. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देवान आपणाच्या पुताक तर ह्या संवसारांत दिलो आनी ताणें दाखयलें इतलो ग्रेस जावन तो आमचे मदें येवन गरीब जालो आनी कुर्सार मरोन तर आपणाचो मोग दाखयलो. हाचे वोन आनी कितें आमकां जाय? म्हाका ह्या वेळार तुमचे दोळ्या मुखार आदल्या काळार कितें घडटालें आनी आतां ह्या समाजांत आधुनीक काळार कितें घडटा तें आमी पळोवया, ताचेर नदर भोंवडावया. म्हाका उगडास आसा, जायतीं जाणां आसात 1940 ओ 50 ओ 60 ओ 70 जल्मलेलीं. आनी तेन्ना कितें जातालें, तेन्ना आमच्यो शेमायो शेपाय आसताले. आनी जेन्ना ह्यो शेमाय आसताल्यो तेन्ना खरो भावार्थ आमकां तांचे वरवीं मेळटालो. म्हाका उगडास आसा म्हजे शेमायचो. हांव धाकटोच आसतना थंयच वाडलां, तिजेच सांगाता वाडलां. आनीक तिच्या जिवितांत उचल्या मोलाचें म्हणचें मागणें आनी मोग ती कितें कोत्ता, ती म्हणटा मागणें आसा जाल्यार मोग आसा. हांव न्हिदतालो तिचे सवय आनीक जेन्ना आमोरी जाली सकाळची पयले म्हणटाली बाबा उठ, कित्याक आमी मागणें करूंक जाय. मागणें कोत्ताली, उपरांत बिसाक वचपाची तयारी, सद्दां काल बिसाक वचूंक. आनी जेन्ना
हांव तिच्या सांगाता मिसाक बेतालो. म्हजो एक आवंडो आसलो वचोन पातिगाराक आदार करूंक मिसाचे बेटेंत. हांव एक धाकटोचो ऑल्ट बॉय कसो थंय ह्या मिसाच्या बेटेंत वांटो घेतालो. आनी म्हज्या मनांत अशें जालें की हांवें खरेंच एक यादनीक जावंक जाय. कित्याक तांचें जिवीत पळोवन, तांची चाल पळोवन, तांचें उलोवप, तांचे परगटणी पळोवन हांव तांकां बुल्लो, ह्या पाद्रीपणाक बुल्लो. उपरांत जेन्ना हांव घरा पावतालो म्हणटा तूं मिसाक सावन येयला नस्तो कर, मिसाक वचोना तुका नस्तो ना. आनी हे भाशेन आमी कितें देवाचे भिरांतेन आमकां व्हड केल्यात, देवाचो मोग आमकां दिल्लो आसा. आनी ह्या कारणाक म्हाका दिसता आज हांव हांगा आसा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, इतलेंच न्हय, जेन्ना 10:30 जाताली त्या वेळार कितें जातालें, तेन्ना त्या वेळार 11 वरांचेर म्हणल्यार सकाळची ही भिकारी येताली आनी ती म्हणटाली, बाबा चोय उगडास दवर, उगडास दवर, की ह्या वेळार भिकारी येवची आसात, तांकां पेज थोडीशी सांड. कित्याक ती भुक्यावन येतात, भीक मागतात, त्या वेळार तांकां पेज दिवपाची गरज आसा. केन्नाय तर आमच्या घरांत कोणूय येयत आसलो आनी 12 जेवण करून दनपारची जाल्यार म्हणटाली, बाबा शेजाऱ्याक वच. आनी शेजाऱ्याक वचोन तांचे लागीं दारार मार, फाटल्या दारार मार, ती येतली आनी तांचे लागीं थोडें शीत आसा जाल्यार माग. आनी ही शेजारी आपणाची आसा तितलें शीतूय दिताली आनी कितें तर आसा जाल्यार नुस्तें वो मांस कितें आसा जाल्यार तेंवूय दिताली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हो जावन आसलो आदल्या काळा वयलो मोग. हो जावन आसा एक ओत्मीक मोग, देवाचो मोग. आनी हो देवाचो मोग आमी त्या काळार पळयला देखून आज आमी आमचे लागीं आमी कितें कोत्ता, आमी अंतर कोत्ता. आज तो मोग उरला. आज हे उदारपणान आमी दुसऱ्याक दिवंक, उदार आमचे काळीज, उदार आमचें मन दुसऱ्यांक दिवंक आमी कितें फुडें सोदता ना. आज आमची दारां बंद. आज कितें जाल्लें आसा, आज म्हजे लागीं पयशे जाल्ले आसात, आज म्हजे लागीं गिरायस्काय जाल्ली आसा. आनी गिरायस्काय जावन म्हजे दोळे कुड्डे जाल्यात, म्हजे कान बेरे जाल्यात, म्हजी जीब मोनी जाल्या. हांव केन्नाच दुसऱ्याक पावना. आनी हांव तो दुसऱ्याक पावना जाल्यार तुमी म्हाका सांगात, जेन्ना तुजे गिरेस्कायेन तूं वाडला देखून तूं ह्या देवाक विसरलोय. आनी देव म्हणटा, गिरेस्कायेची आनी देवाची तूं गुलाम जायनाका. दोगांक गुलाम जावंक जायना. देवाक जागो दिता, देवाक जागो दी. पयशांक जागो दिता जाल्यार गिरेस्कायेक जागो दिता, जाणा तूं कितें तुजें जातलें. आज आमी विचारुया प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी इतले उदार जावंक आमकां कित्याक आमी फाटीं सरता? आमचें कितें वेता? आमी देवान आमचें सगळें कितलें दिल्लें आसा, पूण तरी आसतना प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमची केन्नाच कितें सुटना, मूठ सुटना. आमच्या बुटींत जायतें आसा पूण केन्नाच ती आमची सुटना. कित्याक सुटना? कित्याक हांव फकत म्हजेंच पळयतां, हांव म्हज्याच गोराब्याचें पळयतां. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमी पयले वाचपांत भाग्योन पावलू कोरीतकारांक बरयतना म्हणटा हो मासिदोनियाचो लोक ती सोबा ताची तोखणाय कोत्ता. कित्याक ताची तोखणाय कोत्ता? ती गोरीब आसली पूण सदांच उदार काळजाची, उदार मनाची. ती खुशाल संतोश बरीत जियेताली आनी पावलू लागीं मागताली, पावलू आमकांय हे सेवे चाकरेंत आमकांय वांटो घेवंक आमकां दी. आनी ह्या खातीर पावलू सोदोसता तांच्या ह्या जिविताक पळोवन. मागीर उपरांत कोरीतकारांक तो म्हणटा, कोरीतकारांक म्हणटा, तुमी म्हणटा जाणवायेची मनशां, तुमी म्हणटा भावार्थी मनशां, तुमी म्हणटा उलोवपाक हुशार, हांगाय तुमी पयलीं जायात, उदार जावंक पयलीं जायात. आनी जेन्ना मागीर उपरांत तो म्हणटा तुमचो
नमुनो जावंक जाय जेजू. कित्याक जेजू ह्या संवसारांत येवचे पयलीं ग्रेस्त आसलो आनी ह्या संवसारांत येवन तो गरीबसायेन जियेलो. आनी तो आमकां म्हणटा जेन्ना तो आमच्या मदें आयलो एक खरो इश्ट कसो आयलो आनी खरो इश्ट कसो तर आमच्या मदें येयलो जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावांनो ताणें आपणाच्या बापाचें जें कितें ताचे लागीं उक्तें जाल्लें तें सगळें ताणें आमकां आमच्या शिसांक ताणें घुमयलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमी जेन्ना ही आमच्या जिविताची पावलां मारतात शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कशे भाशेन जेजू म्हणटा ही म्हजी आज्ञा, एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करप म्हणजे कितें? एकामेकाक पावात, एकामेकाक दियात. जेन्ना हांव तुमकां दितां तेन्ना तुमीय दियात. तुमकां सोबेपणी तुमकां सगळें मेळटलें. आनी हें तर आमकां तो दिवंक तयार आसा जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावांनो आमी आयती जावया. कित्याक तोच जेजू आमकां सगळ्या वेळार पावता, सगळें आमकां दिता आनी आमी तोखतात तसलीं फळां दिवंक आमी सदांच फुडें आसूंक जाय. आज आमी कितें विचारुया? आज आमी विचारुया जेजू म्हाका आदार दी, म्हाका घोटाय दी गरजेक आकाताक सांपडलेल्यांक पावूंक. दुसऱ्याचे जाता तितले हुस्के आमी मेकळे करूंक आनी ह्या हुस्क्यांक हांव पावूंक. आज आमी पळयता पाद आग्नेलाच्या जिवितांत कितें ताणें केलें. गरजेवंतांक आकाताक आसलेल्यांक ताचो हुस्को आसलो, तांकां तो पावतालो, ताचे लागीं नासलें पूण तरी आसतना तो कोणाय लागीं मागोवन तो दुसऱ्यांक दितालो. आज आमी ह्या पाद आग्नेलाक विचारूंया, फुडें घालुया. म्हणुया हें तर तुज्या फॅमिलींत तूं सगळें शिकलो, ह्या घराब्यांत तूं शिकलो. आज तूं तोखतात तसलीं फळां तूं घेवन गेलो आनी तोखतात तसलीं फळां तुवें दुसऱ्याक दिलीं. आज आमकांय तीच तोखतात तसलीं फळां आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी आमकांय मेळूंक आमी देवाचो आदार ह्या मिसांतल्यान मागुया. सगळे उबी रावया. आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार आमच्या बापा मुखार आमी उबारुया. आमचो जबाब जावन दी. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. दोयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या फ्रांसीस पाप साहेबाक आनी सगल्या पाद्रींक तशेंच धार्मिकांक बरी भलायकी फावो करूंक तांकां दिल्लो वावर तांणी शाती पावूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकांच्यो गरजो समजून घेवंक अदीक करून जांच्यो फामिली दुर्बळकायेन जियेतात आनी कोनिश्टायेन आसात तांकां आदार दिवंक पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सगल्या फामिली पासत जीं अवघडायेंनी आनी अडचणींनी जियेतात, वावर कोत्तोल्या जाग्यांचेर फावो तो आदार मेळना, दुडवांच्यो अडचण्यो उप्रासतात तांकां गरज तो आदार मेळूंक आनी एकामेकाच्या मोगान वाडूंक तांकां सगलो तेंको मेळूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सगल्या मिशनरां पासत तीं आसपयस देवाचें राज विस्तारूंक वावुरतल्या पाद्रींक, धार्मिकांक, कॅटिकिस्तांक आनी सगलीं लोकीक मिशनरांक सुम्या जेजून आपल्या मोगान आनी आलाशिरान सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमकां हांगासर एकठांय जाल्ल्यांक मानिवंत आग्नेलाचे विणवणेन बरी भलायकी आनी एकामेकाच्या मोगान वाडूंक आनी आमकांच विसरूंक गरजेवंतांक आदार दिवंक आमी आयती जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. पाप साहेबान रोमा शारान बिस्वाची परिशद जाहीर केल्या. तिचे तयारेन आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचार बागेलीपण आनी आमचो बावाट परगटणेचो वावर
ओदीक नेटान फुडें व्हरूंक आनी ती परिशद यशस्वी जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. बापा मोगळा तूं आमकां सगळे वेळार पावला आनी पावत आसा. ही आमची मागणी आयकून घे आनी आमच्या गुरज्यांक आतां पाव. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देणी आमची पेटोवंक हाडटा, आमची काळजां तातून घालता, आमची मोना तू घोर पिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आल्त्रार हाडटा, दाका सोरोस समोर पिता. आमचे सुख सोर भेटोयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बो कणवळ्या बापा, आमच्या देणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या बावडताक भाग्योंद जोजफातान रोगोत व्हरून साक्षी दिल्या, त्याच बावडतान आमकां थीर कर. अशें आमच्या काळार जेजूक आमी गोवाय दिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाचे देवा, सरू काळी आनी सरू थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या फातान तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वरवून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सोपून पोजोळटाय. देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, Surgani sopsar bolja, Tuja vojbovan, Usorgi tu kazoj zoj, Usorgi tu kazoj zoj, Usorgi tu kazoj zoj, Sorvespora cenavi, Jeta kazoj, Usorgi tu kazoj zoj, Usorgi tu kazoj zoj, Usorgi tu kazoj zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे आनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मारी देवाची माई सांगाती तिज्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धरून दुता आनी सर्व खाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवंत जोजफ आतार सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेन्ना तूं दुसऱ्याक पावताय तेन्ना देव तुका पावता. हें मनान धरून आमी बापान शिकयल्लें जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी सगळीं बरोबरूच म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळयेंत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती आनी मोग सदांकाल तुमचेय सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती विस्तारूया.
देवाची शिळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कोर देवाची शिळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कोर देवाची शिळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी हे देवाची शेळी वस्तो जेजू सदांकाल आपणाकूच खाली करून आयलो आज ताणें आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपणाचें रगत आमकां ओतयलें आनी आमकां पुर्ती केली आमकां जिवीत दिलें तर आमी सगलीं ह्या जेवणाक आपयलें ती सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आवडना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाच्या भोवमयनो जंयसर तुमी आसात थंयसरूच तुमी रावचे आमी तुमचे मदीगत क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले जी बसून आसात ताणें उबीं रावले आनी कुमन्यांव घेतले उपरांत बसूं येता हे भाशेन कुमन्यांव वांटूंक सोंपें जातलें Kirkol mosoot mo Munshang zalyar tachi vituc yetli Tori tuche kalis mo waltole Maka tosot sodun vocu naka Tori tuche Carismo valtole Maka tosos sodun vocu naka Tan Bóg लागल्या Moja odmian Jezu Moje kantur Sorga velja undia Je Jezu je Tuka shion rauta Tuže shivaj Kosloc maka žiuna Je Jezu je Tuka shion rauta Tuže shivaj Kosloc maka žiuna जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया प्रार्थुया बो मोगाळ बापा ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां गोठाय आनी धीर दिता त्या तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर अशा बागयोन जोजफादाच्या पावलांनी चलून पवित्र सभेच्या माना आनी एकवटा खातीर आमचें जिवीत आमी कुशेन करचूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया
मोगाच्या भोंवयनो मानिमो दागनेलाच्या सांत कोर्ना पासत मागूंक हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. आयज करीत भाशेन आमी पाद्री आनी मोटवांच्या पासत मागता. तुमच्या इगोजेंत वावुरतल्या पाद्री आनी माद्री पासत आयज करीत भाशेन आमी मागुया. मानेवूत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या आकांताच्या वेळार जेन्ना आमी ताका उलो मारता तो आमकां पावता. आयज एस्तिलितो मेंडीस युकेतान आमकां अशें कुडीत करूंक लायता. आमकां 6 वर्सां लेगून भुरगें नासलीं आनी बाबार्थान मानेवूत आग्नेलाक फुडें घालून आमी मागत रावल्या. देवान आमच्या भावार्थान केल्लें मागणें आयकलें आनी आमकां एक सोबीत बाय फावो केलें. आतां हांव देवाक दिनवासतां आनी मानिवूत आग्नेला वरवीं दुसऱ्या घोराब्यांनी जांकां भुरगीं नात तांचे पासत मागता. गेल्ल्या नोवेनान हांवें अशेंच मागलोलें एका घोराब्या खातीर. आतां ती गोरबीस जाल्या. बेगीनच पवित्र सुबीन मानिवूत आग्नेलाक सांताचो मान फावो करचो. हो आमच्या भावाचो भावार्थ. आमच्याय काळ जामुनान जायती आमी मागणी घेवन आयल्यात. तर भावार्थान उबी रावन ह्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. सर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमचे सुरवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचोरें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वास सेवक मानिवूत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवूत आग्नेलाच्या बाग्यो जिविताचे देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानिवूत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवूत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी तुझ्या पांया सरशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार उपकारता जाल्यार मानिवूत आग्नेलाक मानेवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेचे इगोर्जेची उगड परगोटणी उदेशी गोड परगोटणी उदेशी मागता. मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. मोगाच्या भोवमिनो जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवतात. जांकां आमी वळखतात पण ती पिडेंत कश्टवतात ती ह्या जाग्यार नात. तांकां भावार्थान हे मागण्यांत आमी हाजीर करुया आनी पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो अस्कोताय सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. हे आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर बोलेपणान जो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भवाट दवरूं आनी तुका येवन भोवूं. हे परी भावा भयणाच्या एकवटान सदांकाळ जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तुजो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Padágnel Jézusa bogta, tudzie naw aj spor solta, nisot mi gori tu saunasai sorgach wadda koitai, nisot mi gori tu saunasai sorgach wadda koitai.
उल्हास आमचे देवा मुखार पोळ्यो तुका आल्तारा उल्हास आमचे देवा मुखार पोळ्यो तुका आल्तारा. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड ही पुस्तक शाळांत वो इन्फॉर्मेशन डेस्क हांगासर विक्रेक आसा. फ्री बस सर्वीस पिलार जंक्शनांतान वयर येवंक तुमचे सेवेक भास आसतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे यादनीक तुमचे सेवेक आसात.